मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात दोतोरांचो उणाव. पेशंटाचे जावपाक लागल्यात हाल. वरांची वरां मुस्का मारत बसचें पडटा. पेशंटांनी उक्तायली तिडक. फोंडा कुर्टी महामार्गार अपघात. दुचाकीवाल्यान डिवायडराक दिलो धपको. 47 वर्सां पिरायेचो दादलो आगताक खलास. हरमलच्या अनिता राठोडाच्या मरणाचे अजून सुटले ना कुवाडे. 11 दिसा उपरांत FIR. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश दिल्या उपरांत गंभीर दखल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात दोतोराचो उणाव आशिल्ल्यान मंगळारा पेशंटाचे भोव हाल जाले. हरशींय दोतोर उणे आशिल्ल्यान वरांची वरां पेशंटाक तिश्टत रावचें पडटा. ह्या सेंटराक चड दोतोर दियात. तशेंच कर्मचाऱ्यांक शिस्त लायात. दिवचलकारांनी मागला. भलायकी मंत्री अचकीत सरकारी हॉस्पिटलांनी व्हिजीट दिता आनी बेशिस्त जाग्यार घालपाचो यत्न करता. दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान सगळो सावळो गोंधळ चल्ला. दोतोर कमी, पेशंट चड अशें जाला. फावर वा वळख आसा तेका बेगीन एंट्री. हेरांनी मुस्का मारत वराची वरां बसप. विश्वजीत राणीन ह्या हॉस्पिटलाक अचकीत व्हिजीट दिली जाल्यार जायत्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो असो लोक उलोवन दाखयतात. आयकात कांय जाणांच्यो प्रतिक्रिया. हांगा 8:30 येयल्लो. आतां जवळ जवळ 12 जाली. दोतोर एकूच आसल्या कारणान सगळी गर्दी पडल्या भितर. त्या मातशे त्रास जाता लोकांक. ना खंयचे 1-2 दोतोर आनी दवरचे अशें हांव म्हणटा. असे 2 आसता काय 3 डॉक्टर आसा दिसता म्हाका. हय ते आसता पूण आयज एकूच आसा. त्या प्रमाणे लोकांक मातशे त्रास जाले. अशें केन्ना प्रॉब्लेम परत पयलीं आसले जावंक नासले. आतां मातशे त्रास जाता. तुमी कितें म्हणटा कितें आसूंक जाय? दोतोर एकूच आसल्या कारणान ती एमर्जन्सी कोण येयल्यार थंय वयता कॅज्युअलिटीन. ती म्हणून कितें करतली अशें तेंचें हें जालां. आनी लोक खूब आसता हांगा. हय लोक 100 सुमार लोक आहा सध्या. लायनी लागल्या. हय 12 जाल्या सध्या. 100 लोक आहा. सकाळी 8:30 आई घेऊन येयला हांव. माझो 66 आणि 67 नंबर हा. माझ्या फाटल्यान आता 20 जाणां आत्तां हे करून रजिस्टर करून थंय आसा. अजूनय आसा. जाय जाल्यार हांव दाखोवंक शकता. बोट दाखोवन. कळ्ळें न्हू. मेन म्हणजे हांगा शिस्त ना. थंय अशी रीक जाला. एक फोटो मारून तुमी दाखया ताका. कितें खूब गर्दी फक्त काय ना. फक्त ना शिस्तीत सगळ्यांका धाडा. ते पहिले खुर्च्यो असले ते उदक काडले. ते जाणटी बिणटी खंय बसपाची तुमीच सांगा आमकां. गर्दी कित्याक? हां गर्दी म्हणजे मेन म्हणजे एकच डॉक्टर हा. डॉक्टर उठता त्याची चुकी नाही. तो काय वयता कॅज्युअलिटीन एमर्जन्सी आल्या ताका वयता. एमर्जन्सी जाल्यार म्हाका सोमवार मंगळवार बुधवार 3 दीस तरी 2 डॉक्टर दवरूंक जाय ना. कित्याक शेनवार आयतार तुमची सुट्टी आसता. हाफ डे आसता शेनवारा आयतारा. त्यामुळे 3 दीस गर्दी आसा. ताका लागून तुमी 2 तरी दोतोर दवरूंक जायना एमर्जन्सी तरी. एक बाबा कॅज्युअलिटीन गेलो जाल्यार एकट्यान चॅक करपाक. ही आतां गर्दी पळया. आतां हांव सेकंडाक कामाक वचपाचो मनीस ना. ही आमची प्रेशराची मनीस. तुम्हीच पोवपाचें न्हू कशें कितें करपाचें तें. सेक्युरिटी रावपा ते शिस्तीत लायन लावना. दोग 5-5, 10-10 जाणांका घेया न्हू. म्हणजे सिस्टम ना म्हणजे. सिस्टम कांयच ना. शिस्त ना. मेन म्हणजे शिस्त ना. म्हणजे तू सकाळी येयला तो अजून जाऊ नये. पण हांव कित्याक हांव कायजांक रावलो. कित्याक आमकां रिकपाचें हें ना. आनी आमच्या हांगा वळखय ना कोणाची. तेका लागून आमकां आमी गेले जाल्यार बाबा तुजो नंबर लेट आहा चल बस वचून म्हणून सांगता. आनी जे वळखीचे असतात बरे दिसता ताका चल 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 थंय वचून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी मुझैफ शेख. मंगळारा फोंडा कुर्टी महामार्गार अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकीवाल्यान डिवायडराक नेटान धपको दिल्ल्यान 47 वर्साच्या पिरायेच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. पळयात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हरमला अनिता राठोड हे बायलेच्या मरणाचे गूट उक्ते जावंक ना. हत्या काय खून हे कळना तो मेरेन तिच्या घरच्यांक न्याय मेळचो ना. 11 दिसां उपरांत SDMन FIR नोंद करपाचो आदेश दिलो. मांद्रे पुलिसांनी हो गुन्यांव असैमीक मरण म्हूण नोंद केलो. अनिता राठोड तुमकां खबर आसतली फाटल्या 11 दिसांक तेचो सस्पिशियस डेथ जाल्लो आसा. अजून ठोस अशें कांयच डिसिजन येना. आता सगळो जो अनिताचो लोक आसा तो डेप्युटी कलेक्टराच्या फुड्यान गेल्लो आनी आयज ती केस आसलेली. सो आज डेप्युटी कलेक्टरान एक ऑर्डर दिल्लेली आसा, पुलिसांक डायरेक्शन दिल्लेलें आसा की तेचेर FIR करची आनी FIR करची ही आयज म्हाका दिसता 11 दिसांनी तेचेर FIR जातली. जेंचे चेडूं मेला तेंच्यांनी आज असो डिमांड केल्लो आसा की आमकां न्याय मेळचो आनी जे कल्प्रीट कोण आसा तांकां शिक्षा जावची. आनी तेच्या खातीर फाटले 11 दीस फक्त हांगासर येवन हे म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान पुलीस स्टेशन आनी पुलीस स्टेशना कडल्यान हांगा अजून FIR जावंक ना. ताका लागून हो लोक सगळो डेप्युटी कलेक्टराच्या दारान येयल्लो आसा आनी आज डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्लेली, ऑर्डर म्हणजे डायरेक्शन्स दिल्लेले आसा पुलीस स्टेशनान, मांद्रे पुलीस स्टेशनान, की ती FIR रजिस्टर करची म्हणून. गोंयांत रावपी कर्नाटकाचे एका फामिलीचेर दुख्खांचो दोंगर कोसळ्ळा. हरमल वाठारांत एक भिरांकूळ घडणुकेन मोडोन घेतला. घरांत फॅनांक हुमकळिल्ली एके बायलेची कूड सापडिल्ली. ही आत्महत्या न्हू, हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान तिचो खून केला, पिडेस्ताच्या आवय बापायन पुलिसांक सांगिल्लें. आयज 11 दीस जावनय कागाळ नोंद करूंक ना. डेप्युटी कलेक्टरान आतां मांद्रे पुलिसांक FIR नोंद करपाचें डायरेक्शन दिलां. आज 11 दीस जाल्ले आसा. अनिता अनिल राठोड म्हणटा ते एक 24 वर्साची बायल, हाजो सुसायडल डेथ अशें डिक्लेअर केल्लें मांद्रे पुलीस स्टेशनान. ताच्या मागीर ताच्या बापायन आफ्टर वेरियस प्रयत्न करून ताणें FIR रजिस्टर करची ही मागणी मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन केली. आज 11 दीस जाले, कांयच एक्शन घेतिल्लें ना. अजून मेरेन ते सुसायडूच म्हणिल्लें आसा. 1.5 वर पयलीं ते आपल्या बापाय कडेन उलयल्लें आनी ताच्या मागीर त्या बापायक न्यूज मेळटा की तुज्या चलयेन सुसायड केला म्हणून. आनी तातूंत अश्यो खूब कितें गोश्टी आसा जी इन्वेस्टिगेट अशे तरेन जावंक जाय की एक एग्जाम्पल सेट जावंक जाय. 11 दीस जाले, आज आमी आतां पेंडींग आसा मांद्रे पुलीस स्टेशन FIR रजिस्टर करना म्हणून आमी हांगा पेडण्या SDM कडेन अपील घाली. तातूंत आज आमकां एक पयलो स्टेप असो एक ऑर्डर जाल्ली आसा की तांणी मांद्रे पुलीस स्टेशनाक डायरेक्शन दिला की FIR रजिस्टर करची. आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन एकूच मागणी आसा की क्रुएल्टी अगेन्स्ट वुमन, मर्डर आनी अबेटमेंट टू सुसायड हाजे अंडर ताजेर FIR रजिस्टर जावंक जाय आनी ते फूल फॅमिलीक, ताच्या घोवाक, ताच्या भावाक, घोवाच्या बापायक, आवयक, हे सगळे फॅमिली मेंबर जी सगळीं जाणां प्रेझेंट आशिल्ली त्या सुसायडाच्या राती वो खंयच्या कारणा खातीर सुसायड जाल्लो आसा, कितें ते बायलेक प्रेशर जाल्लें आनी कितें बायलेक ते घडलां आसतलें, हे सगळें थरो इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी ताजेर आमची इतलीच मागणी आसा, तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून सगळ्यांची इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरेन जावंक जाय. इमिजिएटली अशी जेन्ना सिच्युएशन घडटा आनी जेन्ना डिजिस्टाची फॅमिली म्हणजे जे सुसायड केल्लो आसा त्या मनशाची फॅमिली समज अर्ज करता आनी तातूंत दाखयता की बाबा अश्यो अश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा ज्यो नॅचरल न्ही, सो तातूंत इमिजिएटली एक FIR रजिस्टर करची आसता आनी ताजे मागीर इन्क्वायरी जी जाता ती वॉट एवर प्रोसिजर आसा ते करपाक जाय. पूण आज 11 दीस जाल्ले आसा, अजून मेरेन मांद्रे पुलीस स्टेशनान कांयच एक्शन घेतिल्लें ना. आमची एकूच आतां कळकळीत विनंती, जे जालें तें जालें. आयचे ऑर्डरीचे SDMच्या ऑर्डरीचे प्रमाणे 24 तासां भितर एक स्ट्रॉंग एक्शन म्हणजे FIR रजिस्टर आनी सगळ्या जाणांक तांकां अरेस्ट करून प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन आमकां ते अनिता अनिल राठोड ह्या बायलेक जस्टिस दिवंक जाय. मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे, मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे, मेरे ना न्याय चाहिए मुझे. मेरे को 11 दिन हो गया, मेरे घुमा घुमा को फिरा रहा है. मुझे आज तक व्यापार नहीं कर रहे और मुझे क्या भी जवाब नहीं दे रहे. सर ये देखो, आज ये मेरी बहन मेरे के 11 दिन हुआ,
अब पुलिस स्टेशन जाएगा तो डीसी कलेक्टर के सर के पास भेजता है, इधर जाएगा तो उधर भेजता है, सिर्फ उधर इधर घुमा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। हमको जो हुआ है मेरी बहन को साथ, उनको जो मर्डर किया है उन लोगों को जो करना है उनको अंदर डालना मांगता है। मेरा तब तक मेरी बेटी का न्याय मिलेगा ना, तब तक हम बाडू नहीं गए, तो नहीं लेगा सर। हम उन लोगों को जो एक्शन लेना ही मांगता है। 22 वर्षाच्या तू ते कट करून मरण वयता जाल्यार कितें बापायक दुःख जाता। आमचे मागणे आसा परत आणि परत की असले आमदार बिमदार फुडें कोण आसता जावं मिनिस्टर हे कोण तांकां सपोर्ट करता पळय असल्या गजालीक सपोर्ट करचे न्ही। जाता तितले बेगीन तांकां रजिस्टर करचे, FIR करचे तेंचेर आणि अरेस्ट करपाचे बस। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। पारोडेच्या रस्त्याक उंचाय दिवपाचो वावर चल्ला खरो, पूण हो वावरूय दर वर्साच्या हुंवारा प्रमाण वादाचो आनी दुबावाचो जावन रावला। रस्तो रुंद आनी उंच करपाच्या कामाचें नियोजन चुकलां अशें थळाव्याचें मत। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते पारोडा आसात आनी पारोडा हो सदांच पावसाक दिसांनी जो रोड आसा हो बुडटा आनी हांगा सगळी येरादारी ठप जाता। ह्या वटेन कोणाक वचो मेळना, मेल जाल्यार सुद्दां हांगच्यान व्हरो मेळना, ही परिस्थिती हांगा चाली कडेन आसा। आनी हेजे खातीर हो रोड जो आसा हो वयर काडपाचो थरयलो आनी हेचो कामूय स्टार्ट जालें। हे सायडीच्यान जी पर्वतार वचपाची जी वाट आसा थंयच्यान लोकेशन लोकांक प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें। त्याच बरोबर जे हे सायडीच्यान जे आमची फाटल्यान जे लोक आसात, जी शॉपां आसात, जी चर्च आसा, ह्या लोकांनी कितें म्हूण तेणी प्रश्न केले कडेन आसा। आतां जे स्थानीक लोक आसात ते म्हणटात की पावस येतरीक कळटलें की कितें जाता म्हूण तें। ह्यो जो डेवलॉपमेंट केला, हे जो रोड वयर काडला, हे पयशे उरतले काय ते उदकां वयतले ते पावस येतरीक कळटा म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा। आनी तेणी म्हणलां एक हांगा जर फ्लायओवर जावचो ना जाल्यार बायपास रोड करचो। हांगा वयर काडले पूण ह्या लोकांली मागणी आसा की ह्या वटेन आख्खी घर जी आसा ती वर्सां वर्स उरतात, हे नॅचरल आसा, त्या नेचरा फुडें कोणाचें कांय करूंक जायना की नेचर आनी नेचर ते सदांचेच। आनी हेजे खातीर ते म्हणटात की पळोवच पडटलें की पावस येतरीक कितें जाता तें, पयशे उरतले काय उरपाना म्हूण तें। पूण आमचे जी शॉपां आसात या घर आसा ही मोडपाची आसात, ही बुडत उरतली, ती कमी जावपाचें नांव म्हणटा घेवपाना म्हणून हे तेणी सांगले कडेन आसा। आज पळोवया पावस येतरीक हांगा कितें जातलें आनी कितें जावपाना तें येणारो पावसूच सांगतलो। भरपाची म्हळ्यार कितें आसा पळय, पयलीं साकून आमी खूब वर्सां जालीं हांगा उदकांकच आसात। आमकां खबर आसा कितलीं वर्सां बाबा उदक कितलें येतालें काय जातालें। आतां तांणी लास्ट टायम तो सांको केले दोनी वयर, सांकवा प्रमाणे तें तांगें तें हें जालें ना उदकाचें, म्हणजे तशें उरलें, कांयच हें जालें ना, चेंजीस कांय जावना। आतां ताणें भरून काडलां म्हणल्यार अंदू वर्सां पळोवपाचें कशें कितें जाता पडलें। आतां थोडे लोक म्हणटात की उदक हांगा पयलीं बुडटलें, म्हणजे थंय उबारी जाली जाल्यार। पूण हांव तुका सांगूंक शकना तें बाबा तुका एक पावस येतकीच कळपाचें की कितें जातलें म्हणटा। आतां फुडली एक पावस काडपाचो, मागीर ताजेर आमी निश्चय करपाचो, नाजाल्यार मुखार सरकारान भोंवपाचें बाबा ताजेर ओव्हरब्रीज मारपाचो काय कितें मारपाचो, ना हें गेलें तें बाबा पयशे उदकान गेले अशें समजोवपाचें। म्हणजे हांगा फ्लायओवर घातलो जाल्यार सोल्युशन, फ्लायओवर घाल्यार सोल्युशन जातलेंच न्ही। कारण कितें आसा, ताजे पयलीं तांकां डायवर्शन दिल्लें कितें अप टू म्हणजे अशें रोडपात्यांनी शेतां बितां तांगे ती पुरवतलीं, ह्या कारणाक लागून ताणें आतां हें केलां। पळोवया आतां घरांक उदक कोणाल्या वचपाना फ्लायओवर जाल्यार सुद्दां फ्लायओवर तांकां कांय उपाय ना न्ही, उपाय ना, हे नॅचरल ह्या उदकाक तूं कांय करूं शकना। या रस्त्याचो फुडार सांगताना पारोडच्या आझीम शेखान मैं रोऊ क्या हसू, करू तो क्या करू ह्या पदाची यादय करून दिल्या। 300 मीटर रस्त्याक हायट दिली म्हण दर वर्सा वाटार बुडपाची परंपरा अंदू बंद जावची ना। नियोजना बगर कंत्राटदारान आनी एकूण खात्यान काम केल्ल्याचो ताणें सरळ आरोप केला। पळयात। एक मरे पिक्चर आयिल्लें शाहरुख खानालें, ते पिक्चराचें नांव अंजाम। तातूंत एक रिकॉर्ड आसा, एक सॉंग आसा, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाओ ना, कहाँ पे जाके रिपट लिखाओ कोई बतलाओ ना, मैं रोऊं क्या हसूं मैं करूं तो क्या करूं। म्हळ्यार कितें, हांव रोडो काय हसूं हें म्हाका कळना हेंचें हें पळोवन। हे PWDचो मिनिस्टर आनी हे रोड्साचे इंजिनियर आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर मेळून हें पळय करता पळय न्ही, आमी रडपाचें काय हसपाचें तें कळना।
म्हाका ह्या रस्त्यार ना म्हणल्यार 40 वर्सांचो अनुभव आसा. आमी ह्या रस्त्यार भोंवतात, पार्टी म्हणटा ते आज सावन पडना, आमी जावची पयलींच्यान पार्टी बुडटा आनी सबंद 1.5 ते 2 किलोमिटर उदक हांगा रस्त्यार बस सुद्दां बुडटा. तितलें उदक येता 2-3 मिटराचेर. कळ्ळें? ते आतां पर्वता रस्त्यार घरांतल्यान ते घरा मुखार साकून उदक हें जाता. आतां लास्ट इयर हेजो टेंडर काडलेलो, हांवें परत एक न्यूज घातिल्लो लास्ट इयर. कळ्ळें न्ही? हांवें परत एक व्हिडियोय घातिल्लो आनी न्यूजय घेतलो तुमी कोणे तरी. आतां तेणी पळय फेन्सिंग वॉल बांदला, फेन्सिंग वॉलाचेर लेवलाचेर जाला. म्हाका आयकोंक येयला की मुणसाच्या लोकांक लागून हायट हांगा वयर काडल्यार चर्ची कडेन ती सुद्दां बुडटा सगळे. हे म्हाका हांव कित्याक अशें करता म्हाका कळना. हांकां प्रॉपर प्लॅनिंग ना PWD मिनिस्टराक म्हाका दिसता हेजी कांय आयडिया ना. कमीच कमी रोड्साचे पळय इंजिनियर आसा तेणी तरी सांगपाक जाय न्हू. तुमकां खबर ना ह्या रस्त्याचे जाल्यार लोकल आमकां असल्यार विचारात. हांगा इतलो कुणकू केलो, एक 200-300 मिटर रोड केलो म्हणून हायट दिली म्हणून जायना. सगळी उदक परत मोडताले ते सायडीन. थंयची कितें हे परत टेंडर काडून पळय, हे परत पळय नाशिल्ली पळय जागर हे पळय करपाक लागला न्ही. हे फक्त पयशांची दुर्दशा करतात आमच्या. सरकार आमच्या पयशांची, पब्लिकेच्या पयशांची दुर्दशा करता, पयशे वेस्ट करतात. आनी कांय ना. कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर मेळ्ळे, इंजिनियराक मेळ्ळे, खाली पयशांची दुर्दशा हे पळय करता पळय न्ही. तूं आतां मुद्दम पळय, आतां पावसाळो येतलो, मुद्दम पळय परत हाजो न्यूज करया. आनी सपोज हांगा उदक जर जमलें ना आनी हांगा जर परत उदक जमलें, हाजो रिस्पॉन्सिबल कोण? जेन्ना तुमी हायट जर दिली जाल्यार 1.5 किलोमिटर हायट दिवपाची. ते मुखार पसून खराडे पसून कित्याक ते उदक खराडेच्यान पर्वता रस्त्यार पसून जमता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा रेवोड्या मांचेर 62 वर्साच्या देवानंद शिंदेची कूड सापडली. उजो पालोवपी दळान उदकांतली कूड वयर काडली. पुलीस फुडलो तपास करतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेवोड्या स्लुईस गेटी कुशीक उदकान पडून देवानंद शिंदे या 62 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मरण आयले. ताची कूड न्हंयत उफेतना सापडली. उजो पालोवपी कर्मचाऱ्यांनी उदकांतल्यान कूड भायर काडपाक येस मेळयले. पुलीस फुडलो तपास करतात. 2 मिनटां आसता म्हणजे 11:58 आमच्या कंट्रोलाक कॉल आयला. वन पर्सन फ्लोटेड इन द रिवर ॲट मांचेर रेवाडा. सो इमिडिएटली we made a turnout. MRT 1 J07G 2900 along duty crew we rush here. So हांगा जर पळयता जाल्यार आमकां सांगलें फ्लोटींग म्हणून, पूण एक्चुली हांगा फ्लोटींग आमकां मेळोंक ना. सो वी टेक द लोकल पीपल हेल्प ऑफ बोट्स एंड वी रेस्क्यूड दॅट पर्सन फ्रॉम द रिवर. देवानंद सन ऑफ मारुती शिंदे हांगाच लोक एवढ्याच रावता म्हाका. कितले वर्सांचे आसतले? 62 वर्सां. कित्याक लागून कशें कसो हे कळना तेजें कित्याक फक्त तरी इन्वेस्टिगेशन चालू भायर इन्वेस्टिगेट भायर प्रकाश आनी गोवा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत उश्ण आनी दमट परिस्थिती चालूच आसा. तापमान वाडत आसा आनी उश्णतायेंतल्यान सुटावो ना. फुडले दीस हिसबा भायर गरमेचे शिटकावणी दिल्या. उष्णताय आनी आर्द्रतायेंत वाड जाल्या. पणजेन चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाला, जाल्यार मुरगांवां 34.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्या. फुडले 7 दीस सुक्या हवामानाची स्थिती कायम उरतली. कांय वाठारांनी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडटले असो अदमास उक्तायला. गोंयांत उष्णतायेंत वाड. उष्ण आनी दमट तापमान. बुधवारचे तापमान 36 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात तांचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.